विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता आस. आयचे विशयू परीक्षेचे तयारी. डिसेंबर म्हयनो येयलो, सद्याकनी मार्चांतू फायनल एग्जाम आस. 2 म्हयने मात्र आसचे. प्रिपरेटरीज हे डिसेंबर जनवरींत आसता. सो सेकंड PUC आनी 10th चेडूवाल्या घरकडे एक नमन्याचे एग्जाम फीवर स्टार्ट जावन आसच्या पुरो आ नम्माक चेडूवांक. सो असल समयारी परीक्षेची तयारी कशी करका म्हणलेले एक विशय मस्त प्रस्तुत म्हण म्हाका दिसिल्लो. ताजे खातीर आज आमी 2 म्हयन्यांतू आमी आनी कसो करूं येता, खंयचे रितीर एक तयार करूं येता म्हणलेले एक विचार हांव तुमगेल मुखारी दवरता. चेडूवांक तुमकां कसल जावका, तुमगेल लक्ष कसलें, एक तुमगेल स्वप्न कसलें म्हण निमगेल्यारी चेडू सांगता ती म्हाका डॉक्टर जावका, इंजिनियर जावका, IAS जावका, CA करका, बँकर जावका, के लेक्चरर, लॉयर, तांगेल विंगड विंगड उत्तर आसता. हे पुरा जावका जाल्यार परीक्षेचे मार्क तितले मुख्य जाता. ताजे खातीर आमी चिके कश्ट पावका जाता, वाजूका जाता. तस जावन हेच म्हगेले एपिसोड हे चेडूवाल खातीर परीक्षेक तयारी कशी करूं येता म्हूण सांगून. चेडूवाल एक सामान्य एक एग्जाम जावन आयली कुडले तांणी म्हणची कसल म्हळ्यार हांव पुरा वाज्जिला जाल्यार म्हाका ते बरयतान पुरा विसरल्या म्हणून ब्लँक जाल्ले. कसले उडगास न्ही जाल्यार हांव वाज्जिला पुरा म्हाका गोत्त आशिल्लें जाल्यार थंय उडगास आयना कसल करची म्हूण गोतना. एक 90% चेडूवान हेंचे सांगचे येता तशें जाता आमगेल चेडूवांक कसलाक विसरता. एक स्ट्रेसा निमित्त आसच्या पुरो आनी एक तयारी पावनशी आसच्या पुरो. तयार सम केल्यार स्ट्रेस आसना. तस जावन तयार करचे मस्त मुख्य जाता. कशी तयार करूं येता हांतू 3 विशय आसा. रीड, रिवायज, रिकॉल. 3. रीड वाजूचे, रिवायज पुनरावर्तने, रिकॉल त्याची उडगास कोण घेवचे. हांगा हांव एक उदाहरण सांगता. म्हाका एकलो चेलो मेळटा. हांव ताका निमगिता तुगेलें नांव कसं देवा म्हणटा. संतोष म्हूण म्हणटा तो. हां संतोष वा खुशी जाल्ली म्हूण सांगता. हेडो सोपास तोच चेल्लो मेळटा. तोच चेल्लो मेळटाना अयो हांव हाका काल मेळ्ळेली जाल्यार हागेलें नांव उडगास आयना मू. हांव निमगेला जाल्यार हागेलें नांव म्हाका विसरला म्हणून ओपास निमगिता. तुगेलें नांव कसलें ना म्हणटा. संतोष म्हणटा. हां ह्या पटी उडगास दवन घेवका नांव विसरच्याक ना म्हणून हांव आलोचन करता. तशीच एक 2 म्हयने वता. 2 म्हयने नंतर ओपास तोच चेल्लो मेळटाना म्हाका तागेलें नांव हंग तरस तोंडा येना म्हूण दिसता. अयो उडगासच म्हाका जाल्यार ऍट टायमार उडगास येना मू. कसल आसच्या पोर बा मस्त प्रयत्न करता जाल्यार गोत्तस जाल्यार उडगास येना. ओपास तागेला निमगीत हांव कसं नांव ना म्हणून. तेदा ना संतोष म्हणटा आनी हांव जन्मा विसरना हागेलें नांव म्हणून लेखता. सो हें कसं म्हळ्यार सुरवे पाटी निमगेताना आमी तितले मना भरना ते म्हण सांगल्यार एक पाटी आयकुचे ते आमगेल शॉर्ट टर्म मेमरींतू मात्र स्टोर जावन आसता. लॉंग टर्म मेमरींतू स्टोर जावन आसना. उदाहरण एक आतां खंयकी आमी वता ती घरा एड्रेस निमगेता ती. तुमगेल घर खंयचे नंबर 202 घरा नंबर A ब्लॉक म्हणटा ती. जायत वता ती 202 वता ती. एक अर्ध घंटो 1 घंटो उडगास आसता. आनीक पटी त्या घरा वचका जाल्यार ओपास आमकां त्या नंबर उडगास आसना. ओपास फोन करून घरा नंबर निमगेता. सो प्रति पटी आमी निमगेता कसला म्हळ्यार त्या आमगेल्या मेमरींतू स्टोर जावन आसना. शॉर्ट टर्म मेमरींत मात्र स्टोर जावन आसता. लॉंग टर्म मेमरींत स्टोर जावका म्हळ्यार कसं करका आमी. ते खंयचे विशय आसच्या पुरो, परीक्षेचे आसच्या पुरो आनी खंयचे आसच्या पुरो. ताका एक पटी आमी वाज्जीत तरी रिवायज करका. मागीर ओपास रिकॉल करका. ओपास आतां म्हाका 10 वर्स फुडली केलो स्टुडंट्स नांव आनीक उडगास आसा.
त्याची फुडली वर्साचे केलो स्टुडंट्स अल नाव म्हाका उडगास आयाना इता तशें जाता म्हळ्यार लक्ष दिवन आसा ते तशें जेवण आमी कसं करूं सुरवेर कसं करता म्हळ्यार फर्स्ट आमगेले एक रूम म्हण आसता ते एक वातावरण आसता वाजूच वातावरण डिस्ट्रॅक्शन्स आसच्यानच मोबायल टीव्ही कसले आसच्यानच आनी फ्रेंड्सा लोटू ಸ್ವಲ್ಪ दिवस दूर आसल्यार चिके चांग मागीर आतां 2 म्हयने एग्जामाक हांव कशें प्लॅन करूं येता दिसाक कितले घंटो दवर येता खंयचे सब्जेक्ट वाजू येता ते तुमी डिसायड करका एक टायम टेबल म्हण करा ती रज आशिल्ले दिवस एटलिस्ट 12 गंटे वाजूच्या दवरका 24 ಗಂಟೆಂತೂ 12 ಗಂಟೆ म्हळ्यार अर्ध तितलेची स्कूल आशिल्ले दिवस एक 4 देखून 5 गंटे सकाळ 2 गंटे सांजे 3 गंटे SSLC तांणी PUC चेरडू हांक लायक मार्क येवका जाल्यार चिके कश्ट आमी भोगूकाची जाता सो हा एक प्रयत्न करप मागीर बसताना एक सब्जेक्ट घेता ती एक टॉपिक घेता ती त्या टॉपिकाच्या एक सब टॉपिक म्हण आसता एका पटी पुरा वाजूच न्ही एकक सब टॉपिक्स वाजिता येवका उदाहरण एक बायोलॉजींतू एनिमल किंगडमांतू तुम्ही वाजूच्या शूर करतना ताजे जाल्यार ಕೆಲವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ म्हण आसता आन्सरांतू ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ह्या सायड आसता एक हायलायटर घेयांती हायलायटर घेवन उदाहरण रेड कलर घेवया आमी रेड कलर हायलायटर घेवन तुमगेल पुस्तक जाल्यार मात्र विंगडाल पुस्तकार न्ही ते हायलायटर घेवन कीवर्ड्स आमी अंडरलायन करचे एक हायलायट करचे ते एक 3-4 पटी वाजितना हा हे आन्सर म्हाका येता म्हण दिसता आनीक सब टॉपिका वचंती त्या सब टॉपिका वतना आनीक कलरा पेन पांचवे काडया पांचव्यान हायलायट करचे हो 4 पटी वाजितना हा म्हाका आयल्या मुखार वचपच फुडें अपास आमी तांबड्या घेवया तांबडी फर्स्ट शिकयल्या येत की ना रिवायज करका नव्हे आतां वाजून जाल्या आतां रिवायज करका जाल्यार कसा करका ते कीवर्ड्स म्हण कसं आसा एक पुस्तकारी आमी बरो येत रिवायज करच्याक बरो न्हू उडगास कोन्न घेवचे एका पटी उडगास येना केलो पटी विसरता पळोवचे कಡೆ पळोवन अपास बरोवचे अपास ग्रीन आवचे मागीर नेक्स्ट टॉपिक आवचे ताका एक नीळ कलर दिवया ते नीळ कलर दिवन त्या अपास वाजूचे मागीर हळदू कलर दिवया अपास आतां रिकॉल करका रिकॉल ते दिसू करका म्हणना हिडदू वसू 4 टॉपिक जाला आजी हिडदूस बयसू न्हू हा रेड कलर मेंटल इमेज रेड कलर हो लेफ्ट सायडाक आशिल्ले ते लेफ्ट सायडान तूं इतले कीवर्ड्स आशिल्ले हांव ते बरोवन घेतला ते बरोवन घेतना ह्या फर्स्ट ह्या सेकंड ह्या थर्ड ह्या फोर्थ ते कशें कनेक्ट करचे हें पुरा एक मेंटल इमेजांत आमी क्रिएट करून रिकॉल करका एक कडेन बसून दोळ्या दंपून चंद करून आमकां येता की ना की आमी पळोवका पळयतना केलो पटी येता केलो पटी येना हें रिकॉल करचें एग्जाम हॉला करचें जायना घरकड आसतना करका जाता रिकॉल करतना येनी म्हण जाल्यार ते परफेक्ट जायनी म्हणणार तूं अपास एक पटी पळोवन घेतले कुडले कडे ते उडगासा येता वॉकिंग वतना न्हाताना एक आन्सर एक टॉपिक घेवन त्याच रिकॉल करता आसका एग्जाम म्हळ्यार कसं जाल्यार केदनाय चिकेची वाजूच कडेनच आतां 2 महिने तुमगेल गमन आसका जाल्यार निमित्त सगळो दिवस ताजे बगे आलोचन केल्यार कांय चूक ना तशें म्हणू 24 ಗಂಟೆ ಬರೀ ವಾಜುಕಾನೆ ಮಧ್ಯ ಚಿಕೆ ಚಿಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಜತ್ತ आणि ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಚರಡು सांगतांती आमका ಕೆಲವು वर्ड्स उडगासका येना म्हण सांगून ते कष्टाचे ಕೆಲವು वर्ड्स असता ते उडगासा येना कशें उडगास दवन घेवं येता उदाहरणेक एक वर्ड आसा पग्नाशियस म्हण सांगून हे पग्नाशियस इतले कष्ट वर्ड की ते उडगासका येना म्हाका आता कसं करू येतं ह्या उडगास दवन घेवच्या कसं करू येतं तेदना पग म्हळ्यार एक सुणे उडगास येता पग त्या सुणे ते ब्रीड पग म्हणे कसं पग नांव उडगास दवन घेवचे आनी त्या पग सुण्याक नॉसिया म्हळ्यार वॉमिटींग येवचें वंकू जावचे टायप त्या पग सुण्याक नॉसिया आसा सो पग इज नॉशियस म्हळ्यार पग्नाशियस तेदन आमकां तें उडगास जाता हे पग सुणे मस्त लुटीचे केदनाय फायटींग करता सो हे पग्नाशियस अर्थ कसो जाल्यार फायटींग सो पग सुणे फायटींग करता मेंटल इमेज तेदन तुमकां ते विसरना पग्नाशियस म्हूण सांगून उडगास दवन घेवचें सुलभ जाता एक दीस आमगेले एक गुर्ताचल घरकड हांव पळयता आशिल्ली तम्माक शिकयता आसा LKG UKG चेडू
ती अर्थ शिकयतस हिंदीचे हिंदी अर्थ शिकयतना त्या सेंट्रल स्कूल जाल्यार निमित्तांक UKG तू हिंदी रे असता खुश म्हळेल एक वर्डाक प्रसन्ना म्हणून अर्थ ती चिल्ली त्या चेरडाक ते शिकोवचा प्रयत्न करता ते प्रसन्न म्हळेले ते विसरून वताच त्या चेरडाक विंगड विंगड निमगून हे खुश येताना त्या बुडगास आसना कडेर ती म्हणटा आमगेले एकलो अन्नाल फ्रेंड आस पळय प्रसन्ना म्हणून प्रसन्ना अंकल तागेले उडगास करून घ्या म्हणून सांगता हा त्या चेरडा उडगास जाता प्रसन्न अंकल आमगे ते केन्ना येत नव्हतो पुरो म्हणटा ती कडेर अपास ಸ್ವಲ್ಪ विंगड विंगड वर्ड्स निमगून अपास ती चिल्ली खुश म्हणा कसले सांग म्हणटा त्या चेरडाक मेंटल इमेज अन्नाल फ्रेंड ते म्हणटा प्रसन्ना म्हणून तसल पुरा ट्रिक्स आम्ही उपयोग करून घेवच्या सुलभ जाता मेंटल इमेज मेंटल स्टोरीज एक पारा दाखवून अनेक पाराक ಸ್ವಲ್ಪ कनेक्शन करून घेवचे म्हळ्यार एक स्टोरीशी ते दाखवून ह्या वर्डाक हांगा कनेक्शन दिवन ते एक स्टोरी लायनशी आमी क्रिएट करतना आमकां ते विसरून वचना सो असल पुरा एक केलो सಣ್ಣ सಣ್ಣ प्रयत्न आमी करून ते उडगास घेवन देवरच्याक आमी प्रयत्न करता जाता पुस्तकार बरोवचे आसच्या पुरो गट्टी सांगून वाजूचे आसच्या पुरो रिकॉल करतना गट्टी गट्टी उलोवचे आमी कोणाकी एक शिकयता आससी आमी तांगेला उलोवचे तेदना एक टीचर पण स्टुडंटा शिकयला म्हणके शिकयतना आमकां ते लॉंग टर्म मेमरीक बसता आनी वाजूच म्हळ्यार 24 ಗಂಟೆ वाजूचे म्हण न्ही 7 ಗಂಟೆ नीद अंतू खंडीत जावका चेरडूमांक ना म्हण जाल्यार कितलेके चेरडूम मातिगून पडटात एग्जामा दिवसू एके थंयची टायर्ड जावन तांकां पुरा विसरता तुज जावन नीद पुरा काण आसका प्रति दिवस 7 ಗಂಟೆ नीद काडका हेल्दी फूड खावका ಕೆಲವು ಜನ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮರಿ ಆಮಿ ಥೊರೂ ಜತ್ತಂತೆ म्हण सांगून कसला थोर जत्तांती वाजिता मेळमेळेल खावचे तश मेळमेळेल खाल्लेल निमित्त एग्जामा टायमारी हुशार तप्पूचे एक साध्यत असता हेल्दी फूड खावका हे खाण असचे आमकां एंटरटेन करच्याक न्हय आमकां पोट भरच्याक आनी आमकां शक्ती दिवच्याक एनर्जी दिवच्याक तस जावन जंक फूड आनी जल तितले ह्या समयार उणी करांती पुरापशी चड आसका एक सकारात्मक चिंतने म्हाका खंडीत जगता हांव खंडीत साधन करता एक आमी मन केल्यार असाध्य म्हणलेले कसले ना ह्या प्रपंचांत खंडीत आमकां करूं जाता जाल्यार मन कोरका कश्ट भोगूका तस जाल्यार मात्र करूं जाता आनी मद मध्य तूं आमगेल्या एक देह कशेंच म्हळ्यार आमकां बशील कडेन बसचें मस्त कश्ट जाता मद मदेन तूं चिकेची उठोवचें अर्ध गंटे एक पटिके मुक्काल गंटे एक पटिके उठोवचे भायर येवचे अम्माक कसके किडोचे बहिणीक कसले लढाई मारचे कुशालेक बद लढाई न्ही अशें करचे चिके एक राउंड वचचे बाल्कनींत एक 2 निमिष रपचे चिके फ्रेश जाता तोंडा उद्दा घालून घेवचे ओपास येवचे वज्जितान मस्तू न्हीद येतास म्हणलें क्या कसो करचे निद्दनशी ना वाजूका 4 ಗಂಟೆ हांव कंटिन्युअस वज्जिता म्हण बसचे गती ना तशें न्हीद आयलें म्हणल्याक एक 10 निमिष की 15 निमिष की एक शॉर्ट नॅप चिकेची अम्माक सांगचे अम्मा म्हाका 10 निमिषान जागय म्हण न्हिदोवचे न्हिदोन उठोन ओपास थंड उदक घालून ओपास बसचे हांगा तुमगेल कसले स्वप्न आस तुमगेल कसले एक लक्ष आस ते तुमगेल आनंद मला उल्लयांती अम्मा म्हाका पळय अशी जावका म्हण आश आस हांव तें करता ताका तुमगेल सपोर्ट जावका म्हण आनंद मला की उल्लयांती आनी तुमकां एक तदना एक प्रोत्साह म्हणल्यार तुमकां शिकच्याक वरकेन सुलभ जाता कितलेकी पाटी कसं जाता आमी शिकून आसतांती बरोवन आसतांती आमी लेखील तितले मार्क मेळना आमकां कसं जावका म्हणून आमकां आश आशिल्ल्या तें करूं जायना कसले व्हडणे विंगड कितलेकी ब्रांचेस आसतांती कितलेकी ऑप्शन्स आसतांती ताजे एक निमित्त कसलेय वोर ना केदनय निरुत्साह जावचे खंडीत अगत्य ना हांगा एक उदाहरण सांगता एक क्रिकेट मॅच तुम्ही एक बॅट दवरून ग्राउंडार रबला म्हण आलोचन करांती अशें बॅट दवरून रबलांती सगळे ग्राउंडार तुमी एकले आसतांती कोणेय बॅट्समॅन ना बॉलर्स ना एम्पायर ना कोणेय ना जाल्यार बॉल्स येत आसता कंटिन्युअस बॉल्स रेडी जावन राबून आस एक बॉल येता मना आस सिक्सर मारका म्हणून बॅट बिस्विता जाल्यार चुकून वता मारचा जायना ह्या येवची बॉल्स कसले तुमगेले अवकाश ऑपॉर्च्युनिटीज कंटिन्युअस येता आसता कंटिन्युअस सेकंड बॉल मारता हांव म्हण ओपास राबता जाल्यार सेकंड बॉल वर केनो मारचा जायना चुकून वता अयो म्हण बेजार जाता छे अशें जावचें न्हय आशिल्लें न्हय तिनूय बॉल
हा हे खंडीत मारता म्हूण रपता तेदन वपास चुकता कांय व्हड न्ही चारी बॉल वपास येतस चारी बॉल मारता ती तेवेय चुकता आतां लेखता हे पटी हांव खंडीत सिक्सर मारच्या म्हूण सांगून पंचा बॉल सिक्सर मारता ती वाव कितली खुशी जाता हांव सिक्सर मारले म्हूण रिलॅक्स करूं असवे एक आराम रे हा बसया बा चल नवें एक मारली नवें ना इता म्हळ्यार अनेक बॉल येतस त्या अनेक बॉल वरकेन आमी मारच्याक तयार जावन राबुका तस जावन केलो बॉल चुकता केलो बॉल सिक्सर मारता ती आम्ही केदना ग्राउंड सोडून धांवनात की ते दोळतरी आम्ही लूजर न्हय आम्ही प्रत्येक बॉल फेस करका प्रत्येक अवकाश उपयोगसून घेवका आयची एक परीक्षेन तू उणी मेळवे काय व्हड न्ही अनेक परीक्षा अनेक अवकाश जिवनान तू मस्त ऑप्शन्स एक ऑप्शन न्ही हांव सोपन काणसच्या पुरो हांव डॉक्टर जाता म्हणून डॉक्टर जावचे जाय न्ही ओके इंजिनियरींग करता इंजिनियरींग मेळ्ळी ओके बीएससी करून पीएचडी करता एक रिसर्चा वता नावे आनी कसले करता असले ऑप्शन्स आमी दवरून घेवका जाता म्हळ्यार केलो पटी आमी लेक्किले जायना जाल्यार मस्त त्या मना घेवन डिसअपॉयंट जावन आसच्यानच दिता म्हळ्यार तशी आमी केलेले निमित्त आमगेले आनम्मा वरकेन बेजार जाता आमगेले प्रयत्न आमी घालका खंडीत हांव साधन करता म्हणून करचे खंडीत लायक जाल्यार जायनी म्हूण जाल्यार विंगड कसल आनी कसल करूं येता म्हळ्यार तुमगेले फ्रेंड्साल ಒಟ್ಟಿಗೆ तुमगेले आनम्माल ಒಟ್ಟಿಗೆ डिस्कस करून त्या ಬಗ್ಗೆ प्लॅन करूं येता तस जावन आतां तुमी पुरा जन बॅट घेवन रेडी आसंती बॅटान मारच्याक रेडी आसंती सद्याक 2 महिने भितरी एक हॉड मॅच तुमगेले मुखार आसा ह्या मॅचान तू आमी पुरा जन सिक्सर मारयावे सिक्सर मारच्याक आमी प्रयत्न करुयावे म्हूण सांगून तुमगेल्या निमगिताची आयचे कार्यक्रम हांव मुक्षिता नमस्कार